मांद्रे मतदारसंघात सरकारी नेम मोडून चालू आशिल्ल्या कामां वेल्यान मांद्रे मतदारसंघातल्या राजकारणाक रंग चढपाक लागला। आमदार दयानंद सोपटे आनी ताचो विरोधी जीत आरोलकार दोगांयनी एकामेकाक वेंचणूक लडोवपाचें आवाहन केलां। जीत आरोलकारान आपल्या कामाचेर बोट दाखोवचे पयलीं तांणी पंचायत वेंचणूक जिखोवन दाखोवची अशें आवाहन आमदार दयानंद सोपटेन आरोलकाराक केलां। जीत आरोलकाराक आवाहन करता तांणी पयलीं खंय तरी पंचायतीक निवडून येवचो आनी जे कितें ते स्टेटमेंट करतात पळय ते स्टेटमेंट करच्या पयलीं बरो नेम मेळोवचे आनी मागीर स्टेटमेंट करचे। दयानंद सोपटेक ज्या मनशान 22 वर्सां राजकारण करता 4 फावटी लोकांनी निवडून दिल्या तेका ह्या जीत आरोलकारांचो 1 फावटी पंच म्हणून निवडून येवना तेणी शेणपणां सांगची न्हू। आमदार सोपटेन केल्ल्या आव्हानाक जीत आरोलकारानूय राजकीय भाशेनूच जाप दिल्या। दयानंद सोपटेन आपलो राजकारणांतलो अनुभव तपासचो, तशेंच ताका मेळिल्लीं मतां आनी आपणाक अपक्ष आसून मेळिल्लीं मतां तपासची असो सल्लो दिला। इतलेंच न्ही जाल्यार आमदाराक कापासतात आसा जाल्यार तांणी आमदारकीचो राजिनामो दिवचो आनी परतून आपले बरोबर वेंचणूक लडोवची अशें आव्हान जीत आरोलकारान सोपटेक दिलां। तुमी भरकटून तुमी पर्सनल विशयाचेर वयतात अशें म्हणून म्हाका दिसना हांव पर्सनली फुडें वयता कसो तोच पर्सनली म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट इतलो दाखलो थंय जो नाला टेंडर 31 लाखाचो काडला तो प्रॉपर प्रोसिजर जाला काय हांवें पॉयंट आवट केल्यार आजून टेंडर ओपन जावंक ना आनी तेणी केरलाटाक अलॉट केला तो म्हजो क्लियर क्वेश्चन आहलो आनी एलिगेशन आहलें हेचेर तेणी फक्त स्टेटमेंट दिवंक जालो। तो मदींच नातेवाईकांचे गेलो म्हाजे पंचायतीक इलेक्ट जाला गेलो म्हणजे कोण फ्लो जाता हेतून ते कळटा तेच्या स्टेटमेंटाचेर। सो आतां तेणी क्वेश्चन केले तेणी स्टेटमेंट दिलें म्हणून म्हाका तेची रिप्लाय दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता तो विसरला। तेणी म्हटलं आपण 22 वर्सां राजकारणांत जाल्यात आनी 4 फावटी इलेक्ट जाल्यात तेका याद करून दिता एकूयदां 4 टर्म जाले एकूयदां टर्म तेणी कंप्लीट केन्ना करूंक ना सदांच राजिनामे दिल्ले आहात झेडपी पासून ते आयज मेरेन। सो देवा कडेन मागता ह्यो तरी टर्म तेणी कंप्लीट करपाचो पयलो दुसरें म्हटल्यार नवीन म्हाका येयला आनी पंचायतीक रावपाचो अशें तेणी स्टेटमेंट केला। म्हाका दिसता हांव बाय इलेक्शनाक 5 म्हयने काम करून 9300 मतां मेळ्ळी म्हाका। 2012 जेन्ना ह्यो रावलो इलेक्शनाक तेन्ना 8520 मतां पडलेली काँग्रेसीचेर। एक नॅशनल पार्टीचेर तूं बसोन 8520 मतां इतकी कॅम्पेनिंग करून तुका पडल्यात आनी हांव इंडिव्हिज्युअली इंडिपेंडंटली गेला आनी 9300 पडले। तेका हांव डायरेक्टली चॅलेंज करता थ्रू सोशल मिडिया आनी हेजे थ्रू तेका ओपन चॅलेंज म्हाजी तेका जर कापासतात जाल्यार तेणी राजिनामो दिवपाचो 1 to 1 इंडिपेंडंट देवया 1 to 1 इंडिपेंडंट देवया आनी मागीर पळोवया रिजल्ट कितें जाता तो आनी हेका कितली मतां पडटा। आनी एक तेका सांगूंक सोदता तो पंचायती म्हाजे सोडून घाल आमी तरी नवीन आहात ते तो तरी 4 फावटी इलेक्ट जाला म्हणटा 22 वर्सां राजकारण आयज तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा गोंयचो तो 2 फावटी इलेक्ट जाला आनी ह्यो 4 फावटी इलेक्ट जावन तेच्या अंडर काम करता म्हणजे हेची पोझिशन कितें आहा ती तेका खबर आहा ती सजमून घेवपाची तेणी दुसऱ्यांक आरोप करपाचे न्हू।